आमी सद्या आसा सावडीमळ गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल. आमच्या वांगडा आसा काही ग्रामस्थ. तुमी हांगा सरस्वती पुजन करता, कशे प्रमाणे सादर करता तुमी? आमी हे शाळेंत हांव शिकून सर्वीस केली, सगळें केलें. आज म्हाका 71 इयर्स. आनी आमी ल्हानपणीच्यान हे शाळेंत आमी सावडीमळ आनी दामाळ हे मेळून आमी हांगा सरस्वती पुजन बरे दबाज्यान मनयताले. आनी आज पर्यंत तेच हेजेर तेच आजून हांगा मनयता हांगा. आनीक गांवां आमगे एकोपा हें तें आमी राखून सगळें वेवस्थीत हांगा करता. कित्याक आमी कसलीं हांगा कसलीं लज्जा झगडी बिगड्यो तसलें आमी कांयच ना. देवाच्या नांवाचेर हांगा आमी सरस्वती भुरग्यांक आतां तितलीं हें भुरगीं ना हांगा. तेजे पयलीं हांगा 3 क्लासीस 7वीसून शिकयताले. हांव 7वी पास जावन हांगा मागीर इस्कॉलाक गेलां आनी आमी थंय एस करून मागीर हांव कामाक लागलो. आनी हे भुरगे हांगा बरे उमेदीन आज पर्यंत ते मनयतात. आमी जरी येयना जाल्यार येवपा मेळना जाल्यार आमी येयना. म्हूण आमी कितें आसता तें आमगे सर्त्यो बिर्त्यो घालून ते वेवस्थीत आपल्याक करतात. आनी तांकां आमी हातभार बी लायतात. आनी हांगा पयलीं आमचो हो एक आसलो हांगा दुजीक पेरेरा म्हणून. तो तर हांगा न चुकता प्रोग्राम करतालो, डोनेशन दितालो भरपूर. आनी तो आतां कालांतरान तो इबाडा तो आमी गेल्लो आसा हांगसरल्यान. देवान ताका जाय पडलो, देवान ताका आपल्या फुडें हाडलो. आमी तेजे उपकार आमी खूब आसता. तेंगे फॅमिलीसून आमकां बरी हांगा हें करताले. तेगेले भाव बी सगळ्यांक शिकोवन बरे इंजिनियर जाले. आनी आमी बी कितें आमच्या आयपती प्रमाणे आमी शिकोवन हांगा बरें हें जालें. आनी आज पर्यंत हे भुरगे आमगेले सगळें डेकोरेशन हें तें कॉम्पिटिशन ल्हान भुरग्यांक प्रोग्राम दवरून बरें हें करतात. आनी देवान तांकां ताकत दिवची मुखार अशें तें चलोवपाक आनी एक बरे भशेन सगळ्यांक राखून दवरून हें करून सगळ्यांचें बरें करचें देवान सरस्वतीन. आनी बरें शिक्षण दिवन बरें त्या भुरग्यांक उमेदीन हें करचें आनी तांकां बरे पदीचेर पावोवन दिवचें इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां. तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.